पक्ष हो खूब जुनो पक्ष आसा आनी जुनो पक्ष अस्तित्वात एकूच आसा हो पक्ष आनी प्रत्येक विधानसभेत तांचो आमदार आसा हें लक्षांत दवर। आज पसून खंयच्याच विधानसभेत त्या पक्षाचो आमदार ना असो ना, अशे पक्ष आयले। आज 5 पक्ष बंद जाले, तुम्ही पळयलां तांकां आयना आसतलें, कित्याक जाले? कोण तांकां वाली ना, ह्या पक्षाक वाली आसा, कोण ना कोण उलयता। त्याचे पेक्षा हे जे ते टिका करता त्याचे पेक्षा तांणी आमचे कडेन बरे कार्यकर्ते दिवचे, आमी तांकां आमदार करता। ओके, मंत्रीपद इम्पॉर्टंट काय आमदार इम्पॉर्टंट हे लक्षण झेडपी दिया न्हय। तांचे समाजाचे कितलेशेच बरे कार्यकर्ते आसात, तांकां फुडें काडून तांणी आमचे कडेन सोंपोवचे, तांकां आमदार कर म्हणून आमी करता न्हय। सो तुमकां दिसता की काँग्रेसान वा दुसऱ्या पार्टींनी तुमचे हितूंतल्यान हें घेवची वांगडा? आतां बरोबर उलयलो, आतां सारकें उलयलो। हें गोंयच्या लोकांक जाय क्लियर जाल्लें। खंयच्याच राजकारणात आमच्या आतांच भारतीय जनता पक्ष मनोहर पर्रीकर आयले नंतर राजकारणात वेगळो रंग आयलो। नाजाल्यार 1989 ते 2000 ह्या हातूंत 16 मुख्यमंत्री जाले, हे लक्षात घेवं, काय 10 मुख्यमंत्री जाले म्हजें लक्षात ना। पूण हें तुमी लक्षात हें कित्याक जालें 10 वर्सां जितले मुख्यमंत्री हो तुमी विचार करपाक जाय, पत्रकारांनी मिडियांनी विचार करपाक जाय आनी तशी मागीर समजता।